फारिसेव ताचेशी आयले आनी ताका कोसाक लावूं तांणी विचारलें, कसल्या कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, तर ओरोबाक तावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पुतिनीक एकटावतलो आनी दोगांय एक जातलीं, अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच त्यांनी दोगांय न्हय पूण एक. देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूं न्हय. तांणी ताका विचारलें, तर कोण आपले पुतिनीक सोडून दीत जाल्यार तिका लग्न म्हयन्याच्या पोत्र दिवं सोदीची म्हूण मोजेसान हुकूम घाला. ताचें कारण कितें? ताणें जाप दिलो, तुमी निबोर काडचाचे देखून मोजेसान तुमकां पोतिनीक सोडूंक दिवंक तुमकां रोजा दिली, पूण ओरोबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतिनीक सोडून दीत समृद्धीचेर आड लग्न सोंबून जियेतल्याची गजाल हांव करिना आनी दुसरे कडेन लग्न जायत ते पदवार कोत्तात. शिशांनी ताका म्हणलें, गो बायले मोदें परिस्थितीन अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जबाब दिली, हें मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. जाका देवान हें देणें फावो केलां तांच्यानूच जाता. आवयच्या कुसव्यान तावन इश्डे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केल्ले इश्डे आसात आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इश्डे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें.